ह्या गव्हर्मेंटान हो जो टोटल कमिशन गव्हर्मेंट आसा म्हाका दिसता 10 वर्सान गोंयांत तरी इतले करप्शन चल्लां सगळ्या नांवान ते खबर आसा. जशें कर्नाटकान 40% कमिशन चालू आसा तशें हांगा टोटल कमिशन चालू आसा. आनी त्या खातीर आयचो टॉपिक आसा तो अनएम्प्लॉयमेंटाचेर आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर आहा PWDचे स्पेशली कॉन्ट्रॅक्टर आहा जे काम करतात आणि आपलो स्वताचो पैसो भितून घालतात त्या टेंडर प्रोसेसाचे आसा. कारण आमी पळयता की हो गव्हर्मेंट जो करप्शन करपाक लागला त्या हेचेर टेंडर प्रोसेसान सुद्धा रुल्स अँड रेग्युलेशन वायलेट करपाक लागला. आणि त्या खातीर अशें आयकपाक येता जो PWD मिनिस्टर आहा त्याचो PA हो आपले कमिशन मागल्या शिवाय तो टेंडर प्रोसेस करिना. त्याच्या उपरांत चीफ मिनिस्टराच्या ऑफिसांतूय सेम जशी हेची व्हॅल्यू वाडली समज 10% जाल्यार तेची परत 10%. हो करप्शनाचो सध्या काळ चालला. म्हाका एकूच सांगूंक जाय की हे जे कॉन्ट्रॅक्टर असतात लेबर कॉन्ट्रॅक्टर म्हणा जो PWD कॉन्ट्रॅक्टर असतात त्या हेचेर एक टेंडर प्रोसेसाचेर एक कॅपिंग असता. म्हणजे समज एक 100 रुपयाचो समज टेंडर भायर सरलो जाल्यार लोवस्ट बीड करूंक जाय न्हू. लोवस्ट बीड जेन्ना करता त्या लोवस्ट बिडाचेर कॅपिंग आसा. त्या कॅपिंगेक 20% आसा. त्याच्या सकयल उपकार ना. हे रुल्स आसा टेंडरान. त्या खातीर प्रत्येक जण घालता. आणि कशें आसता पळय जे हे कॉन्ट्रॅक्टर असतात एक्चुअली ते जॉब दितात आपले स्वताचे पैसे घालतात. कारण जेन्ना टेंडर घालता तेन्ना एक फिक्स डिपॉझिट तांकां दिवचें पडटा. मागीर तांकां आपलो पैसो घालचो पडटा भितून. आनी पैसो घातलो उपरांत तो पैसो येयना. येयना उपरांत परत काम थर्ड क्लास रेटीचेर जाता. आयचे आमचे रोड्स बाकीचे खंयचे डिपार्टमेंट घ्या चालू आसा त्या डिपार्टमेंटाचेर हेंचे करप्शन चालू आसा. आनी माझी अपील आहा की हे जे इंजिनियर्स ज्युनियर इंजिनियर्स आमचे सगळे असतात जे थोडे भुरगे पास आउट जातात कॉन्ट्रॅक्टाचेर वयतात कॉन्ट्रॅक्ट काम घेतात दुसऱ्यांक जॉब दितात तेचेर कोणाचो लक्ष ना. आणि तेचेर पर्टिक्युलरली इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा. हांवें ते दिसा प्रेसार सांगला कळ्ळें की ट्रान्सपोर्टाचेर कसो करप्शन जाता तशेंच हांगाय जाता. आनी आमचे जे लोकल बॉडीज आसा लोकल जे भुरगे आसा ते अनएम्प्लॉयमेंट जातात. परत तांकां पयशे पडटना पयशे जेन्ना तेंच्या कामाचे दिवपाचे आसता पळय तेन्नाय तांकां अंडर टेबल दिवचे पडटा सुटकेस. आनी त्या खातीर ह्या 2-3 दिसान सोमार मंगळार भितर तुमकां दिसतले की हे जे कॉन्ट्रॅक्टर आहात ते मेळपाचे आहात एजिटेट करपाचे आहात. कारण तेंचे पयशे मेळना. आनी दुसरे म्हणटा ते ह्या टेंडरान गफला जाता. कोण पळय तुमकां सांगलें परत विजिलन्स बाकीचे कितें आहा पळय ते फक्त कोण उलयता पळय तेजेर घालतात तेंचेर अटॅक करतात. हे जे करूंक जाय कोणी सरकार सगळ्यांचो न्हू तो सरकारान करपाक जाय विजिलन्स. आनी आमकां गरज पडल्यार आमी करता म्हणून हांवें सांगलें न्हू कॉम्पिटिशन ऑफ कमिशन ऑफ इंडिया ज्या जाग्यार टेंडर प्रोसेस जाता तेचे रुल्स अँड रेग्युलेशन आसा पळय तो ऑल इंडिया लेवलाचेर आसा. ही तेची ऑथॉरिटी त्या ऑथॉरिटी कडेन आमी लेटर बरयतले आनी तेंच्यांनी आमकां जो डेटा दिला तो टायम टू टायम तुमचे कडेन पावतलो आनी आमी घेतले. म्हणजे करप्शन सांगपाचें कितें आहा आमी आज म्हणटा एक्सिडंट जाता हे जाता ते जाता. एक्सिडंट फक्त हेल्मेट घालूनच जायना. रोड पळयात तुमी रोडाक कितें जाता. आनी आतां पळयतले की हो जो PWDचो स्मार्ट सिटीचो हे आसा पळय कळ्ळें त्या हेचेर कितलें करप्शन जालां पळय. एक पावस पडलो काय तुमकां कळटलें लोकांक कळटलें. लोकांक खबर आहा ते सगळें खबर आसा. म्हटल्यार हो सरकार दोळे धापला. सरकार म्हणटा सगळें चालू. कॉन्ट्रॅक्टर आहा ती आयडिया कितले कॉन्ट्रॅक्टर आहा कशी तो तो तुमकां डेटा दिता.
ते घालता खूप जाणां तशे कॉन्ट्रॅक्टर पळय ह्या सरकारान कितें आसा न्हू सब कॉन्ट्रॅक्टर खूब आहा त्याच्या वयर कॉन्ट्रॅक्टर आनी त्याच्या सकयल हेंचे कॉन्ट्रॅक्टर कळ्ळें कितें तो नंबर आसा पळय तो सांगू शकना एक्झॅक्टली न्हू एक्झॅक्टली तुका नंबर सांगू शकना कित्याक जाणा हे सब लीड कॉन्ट्रॅक्टर इलिगल बेनामी कॉन्ट्रॅक्टर पळय ते खूब आहा ते टायम टू टायम येतले कळ्ळें आमची इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा तुमच्या पर्यंत आमी पावयतले